1570 आनी 1 ऑक्टोबर 7 तारीखेर तुर्का विरोध लेपांटोचें उदका मिलिटरीचें झूज चल्लें. ह्या झुजांत युरोपाक जीख लाभलेल्यान क्रिस्तांव नागरीकपण बसाव जालें. ह्या जैतांत मरयेचो पात्र उपकारी मनान संभ्रमच्याक पापा सान पियूस पांचव्यान ह्या दिसा जैताचे मरयेचें फेस्त स्थापलें. उपरांतल्या पापांनी हें जैत रोजार भक्तीपणा वरवीं लाभलेलें देखून ह्या फेस्ताक रोजार मायेचें फेस्त म्हूण वलायलें. 13व्या शतमानांत प्रसंगदारांच्या मेळांच्यो स्थापक सान डॉमिनिकाक मरयेनच केल्ल्या उगडापणांत रोजार भक्तीपण दिल्लें. पूण डॉमिनिकन प्रसंगदार एलन दे ला रोज 1470 आनी 5 आनी ताच्या सांगात्यांनी उत्तर फ्रांसांत आनी फ्लांडर्सांत हें भक्तीपण नावाडीक केलें. हांगा थावन तें युरोपाच्या हेर राष्ट्रांत विस्तारलें. पापा लियो 10व्यान 1520 रोजार भक्तीपणाक अधिकृत मान्यता दिल्ली. मात्र न्हय, ऑक्टोबर म्हयनो रोजार मायेक भेटोवन दिल्लो म्हयनो म्हूण परगटलें. रायकुंवर युजिनाक हंगेरींत तुर्का विरोध लाभलेल्या जैता खातीर 1716 इसवेंत जुआंव पावल दुसऱ्यान 2002 ऑक्टोबर 16 तारीखेर दिल्ल्या रोझेरियम विर्जिनीन मरिये म्हणल्या आपोस्तलीक पत्रांत उजवाडाचे चडीत 5 मिस्तेर रोजार भक्तीपणाक कुडचिल्ल्यात.